मायमुखाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. दुबावीत भाजप वा काँग्रेसीचो आसूं ताका अटक करपाकच जाय. बसतोडा मारहाण प्रकरणाचेर हळडोणच्या आमदारान उक्तायल्या खर तिडक. विविध उपक्रमां सयत गोंयांत मनयलो 5 जून. वर्सुकी संवसारीक पर्यावरण दिसा निमतान जायते कडेन जागृताय आनी झाडां लावपाक उर्बा. गोंयांत सरकारान नवे टॅक्सी नेम जाहीर केल्या उपरांत वादात पडत आसा भर. ताकतिकेन हे गॅजेट घेयात फाटीं, मागतात टॅक्सी धनी. ह्या रेसांत कोण बाजी मारतलो हें मात थारतले वेळाचेर. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. दुबावीत भाजप आसूं वा काँग्रेसीचो ताका अटक करपाकच जाय. बसतोडा मारहाण प्रकरणाचेर हळडोणचो आमदार ग्लेन तिक्लोन तिडक उक्तायली. जाल्यार काँग्रेसीन पत्रकार परिशद घेवन ह्या प्रकरणात खर कारवाय करपाची मागणी केल्या. हे सगळे घरा आशिल्ले अक्युज्ड नेक्स्ट डे घर बंद करून सगळे पळून गेले, लॉक करून, आनी आतां ते. सो वाय हाव कुड इट हॅव हॅपन्ड अनलेस समवन फ्रॉम इनसायड न्यू. पयले दिसा गायले अननोन पर्सन्स, बट माय इन्फॉर्मेशन द नेम्स ऑफ पर्सन्स वर गिवन विथ फोटोग्राफ्स ऑल्सो. एक टेस्टर म्हूण बेश्टे 3 जाणां अरेस्ट केला थंड करपा म्हूण अशें करून केला. दीस इज माय सस्पिशन. मागीर सगळे बंद जातले. गोंयांत बायलां सेफ ना. भाजपा सरकारान बायलांच्या सुरक्षितताये खातीर कांयच पावलां उबारूंक नात. हो सगळो प्री प्लॅन्ड आसा. हाचेर कारवाय जावपाक जाय. आयकात काँग्रेसीन उक्तायल्ली तिडक. बीजेपी आतां लॉ अँड ऑर्डर हुंय जालें जाल्यार रोखडे उडकी मारतात. आतां बीजेपी कित्याक थंड आसात. एक उत्तर काडलो ना, जाप केलो ना, एक प्रेस कॉन्फरन्स घेयली ना. ते रोखडे धांवतात प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक आनी आमकां केन्ना आसत तेन्ना चान्स आमकां अटॅक करपाक. आतां ते ओगे कितें आसात. 2 दीस जाले, तिसरो दीस आयज ते कितें ओगे आसात. तुगे मनीस भितर आसा जाल्यार हो तुमी स्टोरी चेंज करूंक सोदतात. भितरल्यान एक बायल आसा थिंगा, प्रेग्नंट बायल. तुजें रिस्पॉन्स कितें? सी दे से दॅट देर वॉज सम अल्टरकेशन about some parking in the afternoon time. इतलोच. आनी it is not disputed. आतां तूं पळय, हें दनपारां जाला, तूं राती वयता ते शॉपान तेंचे तेंगे गाडो आसात थिंगा, थिंग मारपाक. आय कॅन अंडरस्टँड. हिंग 2 तापडे दिले, काबार जाले सगळी. थिंग कितें गाडी मारले, काबार जाले. दॅट मिन्स दीस वॉज प्री प्लॅन्ड. It happened with 1-to-1 and you come with 15 to 20 minutes, you are planning. बस्तोराचे आमी इन्सिडंट पळयले जातून भारतीय जनता पार्टीचो खूद पदाधिकारी इज इन्वॉल्व इन अटॅकिंग दॅट वुमन. सो आमचो प्रश्न ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या अध्यक्षा कडेन आसा की कितें एक्शन तुमी घेतले. गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री आज कित्याक उगी आसा, कित्याक ताजेर कारवाई जावन ताका अरेस्ट जायना. हे दुबावीत खंयच्याय पार्टीचे आसूं आमकां लागना. तांकां सगळ्यांक अटक करपाकच जाय. हळडणच्या आदल्या आमदारान सांगले. What has happened is totally unfortunate and disgusting म्हणलेल्या भाशेन. तो अटॅक तो हल्लो तो तांच्यानी केला ऑन दीस विवेक शिरोडकर and ताजी मिसीस who was also came to know later she was pregnant and where तांचे almost 20-25 लोक येवन unknown persons at that point of time attack kela, which is completely not going to be tolerated, and every possible thing will be done to ensure that action has been taken and everything possible being done by Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant, and me also as a leader, ex-MLA as a leader, to take all action and to get the people involved, get them arrested, and which has been happening. Has been taken place. आमकां ते BJP and Congress हांगा लागना. When something wrong has been done and a woman has been touched, and yet she was also more pregnant, and she was attacked very brutally. She was it seemed ताका नकली उतरावून शूज उतरावून अशें कितें जाल्लें आसा, आनी त्या खातीर आयज पुलिसांनी तुरंत अरेस्ट केल्लो आसा.
they've been arrested, 3 of them been arrested. Seven सांगलेले आसा की तो मे बी गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट आसत वा कोणी आसत, whoever is involved in this very dangerous act, which a lady was attacked, a pregnant, they will be booked and the action will be taken against them. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, नितिक्षा गांवकर, गौतमी गांवकर आणि मुजेब शेख. बेमोसम उटंगराच्या पावसाक लागून नाशनला वांयगी रोवपी शेतकारांक हजारांचे लुकसाण जाले. सरकारान आतां तरी कितें मजत करची अशें शेतकारांनी मागलां. गोंयांत प्री मॉन्सुनान सगळ्यांचीच नासाडी करून सोडली. लोकांची घरां कोसळ्ळ्यात, झाडां हुमटून पडल्यात आणि शेतींची पुरायपणान नासाडी जाल्या. देखीक नॅशनलची रोयल्ली वांयगी आयकात लुकसाण जाल्ल्या शेतकारांक. आमी अशें चिंतले की आमी हांगासर प्रोक्युरमेंट सेंटर चालू केले हल्दोनान आनी खंय तरी शेतकारांक फायदो जावचो भाजी घेवपाक लागून. ताका लागून आमी म्हटलें पयलीं क्लबाच्या थ्रू एक प्लॉट तयार करया आनी ह्या हाचेर आमी एक ट्रायल बेजीस म्हणून 1000 स्क्वेअर मिटराचो आमी फावट वांयग्याचो प्लॉट तयार केलो. आनी प्लॉट तयार करता आसतना जो आमकां पयलो टायम आसलो तो आमच्या प्रोग्रामाक लागून टायम मेळलो म्हणून आमी मार्चान चालू केलो. आनी जे आतां खंय तरी जुनाचो फर्स्ट वीक मेरेन आमकां बरी वांयगी मेळपाची आसली. म्हणजे म्हाका दिसता सादारण एक फावटीक आमकां 150 ते 200 किलो वांयगी काडपाची इतलें आसलें. हे आतां 2-3 आमचे थोडे जे पिड्ड्यार जाल्ले आसा तितून कमीत कमी आमकां म्हाका दिसता कमीत 20-25 हजार लुकसाण जाल्लें आसा. आनी हो जो पावस पडला तो पावस वर्षी ह्या टायमार पडपाचो ना, पूण कोणाक कितें प्रॉब्लेम ते कांय कळना आनी त्या हेचे वरसून पावस पडलो ताका लागून आमचे खूब लुकसाणी जाल्ली आसा. पावसाक लागून हे फावटी आतां शेताचे आमी हे फावट तर चिंतलेले की शेतां बितां खूब प्रमाणान चालू करपाची जी पडींग आसा ती, पूण म्हाका दिसता खंय तरी हे आतां उदीक चगोवपाक लागून करूंक मेळटलें काय कितें तें आमकां आतां कांय सजवाना. तेन्ना म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान हेचेर खंय तरी विचार करचो की जाता जाल्यार जे नाला आतां JCB काय देंवोवपाक भितर पॉसिबल ना, तेन्ना खंय तरी एक चैनीचे जर आमकां JCB अवेलेबल करून दिलें जाल्यार तरी आयज मेरेन आमकां खंय तरी चान्सीस आसा. आमी एक ह्या शेताचो प्लॉट वांयग्या खातीर स्पेशल दवरलेलो आसा आनी तो थंय वांयगीच बरी जाता म्हणून आमी खूब वांयग्यो हे फावटी प्लॉट व्हडलो करतले म्हणून विचार केलो आनी आमी लायली वांयगी. पण असो अचानकूच पावस पडोन आमकां एक 20-25 हजारांचे लॉस जाले. कारण बरी झाडां जाली, वांयगी जाली आनी बरी ह्या वांयगी चड जातली म्हणून आमी प्रोक्युरमेंट सेंटर पासून हांगासर फार्मर्स क्लबाक आमी शेड घालून करपाचो विचार केलो आनी केलो जाल्यार थोडो तेंपूच आमकां ती वांयगी घालपाक हांगा मेळ्ळी खरी, पण पावसा खातीर जालें ना हें सक्सेस. आतां म्हाका दिसता 200 किलो काडलेली वांयगी वेस्ट जाल्या आनी आनीकूय कितले तरी किलो झाडांक आसा आनी झाडां आतां ती उन्हाची उदकान भरून उरल्या कारणान. गोवा 365 खातीर नितिक्षा गांवकर, गौतमी गांवकर आणि वैष्णवी साळगांवकर. घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयच्या रस्त्या वयलो संघर्श खर जायत आसा. ह्या वेळार टॅक्सी धनियांचो वाद फुडारपण घेता. सरकारान नवे टॅक्सी नेम जाहीर केल्या उपरांत वादात भर पडला. ताकतिकेन हे गॅजेट फाटीं घेवपाची मागणी टॅक्सी धनी करतात. मजगतीं सरकार ॲप आधारीत टॅक्सी सेवेक खंबीरपणान तेंको दिता जाल्यार टॅक्सी चालकांचे प्रतिनिधित्व करपी संघटना ह्या बदलांक खर विरोध करतात. ताका लागून हो संघर्ष चड वादग्रस्त जायत चल्ला. ह्या रेसांत कोण बाजी मारतलो तें मात वेळूच सांगतलो. आयकात मडगांव आनी फोंडा टॅक्सी ऑपरेटरांचे उतवर्के. दीस रात न्हिदना आमी सकाळच्या 8 भायर सरता, रातची 11-12 तो येयल्ले तो सावथाक येता, सुनील येता, एक स्टँडाचेर आमी एप्रोच जाता. कोणाक लागून देवान दिले सगळ्या कोड्या म्हाकोडे आहा ते कोड्या सगळ्या कोड्या, पूण आयचे भुरगे एक गाडयो घेवन पोट भरता गाडयो चलोवन आमचे बिझनस ते रडटा. आमी आज तेंका लागून आमी वावरता. समजलो का आमकडे हॉटेलां म्हणून आमी सुटले म्हूण हाल्या तरी इंटिमेशन तर हॉटेलाक येयले त्यो गाडयो घोमट्या घालून नाल्यार चौकशीन धरून पडले घरा कडेन. इतलो उगड आसतना हांव रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन 3 वर्स पयलो हांव इलेक्शन जिखपा सोदतालो.
तेन्ना हांव स्टायल मारतलो इलेक्शनां जिखपाक तेन्ना म्हज्यान कितें उलोवपाक पूण आयज म्हाका रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा म्हाका थिंग केस्तांव जाय जाल्यार म्हाका रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा थिंग कितें पयस वचपाक जाल्यार सांबाळपाक हें कोणाक So today we speak with responsibility. So when I am supporting you as an MLA, I am supporting with responsibility. जेन्ना हे गॅझेट आउट जाता हांव जाणा हांव ऑपोजिशन आहा मुजे कडेन सरकारा गरज ना हे गॅझेट पास करपाक बट एज अ कोस्टल बेल्ट MLA ह्यो गायडलायन्स आमकां डिस्कस करपाक जाय आसलो एक मिटींग आपयन कोस्टल बेल्टाचेर हे डिस्कस करपाक जाय आसलो आमकां ऑफिशियली दिवपाक जाय आसलें बरोवन आमकां विचारपाक जाय आसलें बाबा ओके ऑपोजिशना 7 जाण आहाय तुम 7 जाणां मध्ये मेजॉरिटी समज हे गॅझेटा सपोर्ट केलो जाल्यार आमी सपोर्ट करताय आनी ऑपोजिशना 7 जाणांनी सगळ्यांनी ओपोज केले जाल्यार हे गॅझेट मुखार वच न्हू एशकोनूय कितें उलोवपाक जातालें कित्याक तुम 33 आहाय मेजॉरिटी आहा तुमगेली पण हे आमकांय एशकोन केन्ना अप्रोच केलो ना आमकांय ते गॅझेट दाखयलो ना ड्राफ्ट दिवन आमकडे डिस्कशन केलो ना आनी आमकां डिस्कशन केलो जाल्यार आमी बरोवन तेन्ना वी आर नॉट अग्रींग टू दीस गॅझेट आनी दीस ड्राफ्ट म्हणून तेन्ना दिता आशिल्ले सो दीस ऑल्सो हॅज नॉट हॅपन सो आय थिंक दीस शूड हॅपन अँड दीस कायंड ऑफ प्रोसेस शूड हॅपन And because all these things have not happened, this gazette has to be withdrawn by the Goa government. आणि आमी जाणा टॅक्सी हे बिझनस आहा ते आमच्या गोंयकारांच्या हातीन आहा आनी ते सांबाळपाची गरज आहा आनी आयज ते हे गॅझेट चो एप्रूव्ह जालो जाल्यार ते आमचे टॅक्सीवाले आहा तितले काबार जातले सो आमचो स्टँड आमी हे टॅक्सी मेरा बरे आहाय आनी आमचो डिमांड आहा हे गॅझेट आहा ते हे स्क्रॅप करपाचे आनी आमचे सगळ्या टॅक्सीवाल्यांक घेवन डिस्कशन तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन कितें करता तें तांकां घेवनूच करपाक जाय सो आमचो जे आमचे टॅक्सीवाल्यांक जाय जे आमचे ते सजेशन दिता ते आमी ते आमचे फुडली असेंब्ली आता जुलय ऑगस्टान जातली तेन्ना आमी हो इश्यू घेतले आनी कितें सजेशन आमकांय दिवचें आनी आमी दोगांय आम आदमीचे वेंझी आनी आमी तुमचे बरोबर आहे तशेंच हांगासर तुमी पळयलें आसतलें सगळे आमचे भुरगे आमदारांक कडेन वयता आमी इतलें सांगूंक सोदता की आमी खंयच्या आमदाराक प्रेशरायज करूंक वचना फक्त आमचे दुखणे आसा ते तेंचे पर्यंत पावोवंक वयता आमी कित्याक सगळ्या आमदारांक कळोंक जाय सरकार कितें करता ते त्या खातीर आयज आमी सरां कडेन येयले तेंच्यांनी आमकां बरे भशेन सांगलें आनी एक सांगूंक सोदता आमी सीएम सराक सांगूंक सोदता सर हे गॅझेट आसा ते सरान सांगलां तेजे ते स्क्रॅप करचे ते आनी फुडें व्हरनाका तूं सरकारान कितें केलां 20 मे पासून 20 जून पर्यंत कॅप एग्रिगेटर एक अधिसूचना कायदो काडलेलो आसा कितें आनी त्या कायद्याक लागून आमी ते कायदो आसा तो आमकां मान्य ना तो आमकां कायदो हाडलो जाल्यार आनी भायले कॅब एग्रिगेटर जर गोंयांत येयले जाय नवीन नवीन मोठे मोठे हेजे जाल्यार आमी आमचो धंदो म्हणटा तो लिप सोंपतलो आनी ते पळय तेंचे पळय जे रुल्स रेग्युलेशन गायडलायन्स आसा पळय त्यो गायडलायन्स आमकां मान्य ना आमचो धंदो जो आसा पळय आमी फोंड्यान जो चलयता आमी सगळे ट्रान्सपोर्ट ऑपरेटर कॅटेगरी एकटे स्वता मालक स्वता जोडटा आनी स्वता आपल्या कुटुंबाचें पालन पोशण करता धंदो सांबाळटा गोंयांत परिस्थिती फक्त 20% एरियावर तेवटेनूच थोडीशी आसा ॲडवेस्ट टॅक्सी पळोवंक शकता पण थंयसर सुद्दां ते जे बाकीच्या हॉटेलाचे आनी कांय ठिकाणी पळय टॅक्सीवाले आहा तेय त्या आदाराचेर जगूंक सोदता पोट भरूंक सोदता तातूंत रेंट कार्स आसा रेंट बायक्स आसा थंय तांकां त्यांची आडखळ येता अशे पद्दतीन आमकां फोंडेकारांक जर आमकां ट्युरिस्टाची कांयच फ्रिक्वेन्सी ना आमी टोटली डिपेंड ऑन लोकल पीपल. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. किस्कोण पाडी वाठारांतल्या शाळेची जाली अवतिकाय आनी भुरग्यांचे खेळपाचो सुवातेर टॉवर उबो केल्ल्यान भुरग्यांच्या जिवाकडेन सरकाराचो खेळ गोवा 365च्या कॅमेरान उक्ताडार हाडिल्लो. उपरांत संबंदीत खाती जागी जावन शाळेची पळोवणी केल्या पूण जो मेरेन हो प्रश्न तडीक लागना तो मेरेन भुरग्यांक शाळेत धाडचे ना अशें म्हणत पालक हट्टाक पेटल्यात. ते भायर संबंदीत खात्याच्या बसकेत आमदाराचो प्रवेश न्हयकारिल्ल्यान वातावरण बरेच गरम जालें. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात ते किस्कोण आसात पाडी किस्कोण आनी हांगा आज एज्युकेशन डेप्टी डायरेक्टर जी आसा ही आनी ADI तेंचो स्टाफ जो आसा आज हांगा किस्कोण हांगा शाळे खातीर पावलो. पूण हांगा एक खरें वायट दिसता की एज्युकेशन जी डेप्टी डायरेक्टर आसा ही प्रत्यक्ष MLA जो आसा केपेचो एल्टन डिकोस्टा आनी प्रेसाक एंट्री ना म्हणपा लागले. हे प्रायवेट मिटींग म्हणपा लागली. प्रेसाक म्हणपाचें बरें आसा प्रेस सदांच आपलें काम करपा आसा तें करतात पूण जो स्थानीक MLA आसा इतली लोकांचो रिप्रेझेंटेटीव आसा कित्याक MLA गांवांक बरें जावं वायट जावं लास्ट MLA तो MLA गांवचो आनी हेजे खातीर आज एल्टन डिकोस्टा जो आसा हो बेजारसाणेन बुटोन गेले कडेन आसा आनी जे ह्या एज्युकेशन डायरेक्टरांनी जे डेप्टी डायरेक्टर आसा हेणी आज येवन हांगा इन्स्पेक्शन केले कडेन आसा. ही शाळा दिता म्हणले कडेन आसा. ह्या शाळेक बेगीच्या बेगीन कंप्लीट करचे
आनीक ह्या भुरग्यांक हांगा घालचे म्हणून लोक ठाम आसात आनी दुसरे लोक आज जे पेरंट्स आसा हे रातची मिटींग घेतले आनी ह्या मिटींगेक ठरयतले की त्या शाळेंत धाडपाचें काय ना काय ह्या शाळेंत धाडपाचें हे आतां जी येणारी मिटींग जातली आज रातची त्या मिटींगेक कळटलें. ही मिटींगे भितर येवपा एज्युकेशन डेप्युटी डायरेक्टरान तुमकां कित्याक येनाक म्हणलें आज? हांव जेन्ना म्हाका खबर मेळ्ळी की डेप्युटी डायरेक्टर आज आमगे तिसकोण हिंगा येता इन्स्पेक्शना बिकॉज ऑफ दीस टावर आनी इश्यू विदीन पेरंट्स भुरग्यां आनी डिपार्टमेंटा मदें हांव कळ्ळें म्हणटरी हांव ताबडतोब येयलो हिंगा वाड्यार येयलो आनी जेन्ना डेप्युटी डायरेक्टर येयली ती म्हणपाक लागली सर प्लीज डोंट कम इनसायड आपण पयलीं पर्सनल मिटींग घेता विथ द पेरंट्स आनी मागीर तुका आपयता. हांवें सेड अरे आय वॉज सरप्रायज टू हियर टू दीस and I said I am a representative of this constituency. I should know what are the grievances of the people, of the parents. So then आमी भितर जाले म्हाका दिसता तुमकांय सांगलें भितर येनाक म्हूण पर्सन प्रायवेट मिटींग. दीस इज नथींग प्रायवेट, दीस इज अ पब्लीक थिंग. आनी जेन्ना भुरग्यां एड्युकेशन म्हणल्यार हें प्रायवेट पब्लीक, हें कोणा स्वता कोणागे बेंस न्हू, प्रॉपर्टी न्हू. सो जेन्ना आमी गेले भितर आमकां खबर अशें कळ्ळें की डिपार्टमेंटान हेजेर भोर विचार घेयल्लो ना. जेन्ना सेंट्रल प्रोजेक्ट टावर नेटवर्क सगळें जाय म्हणटा फेर इनफ, वी आर नॉट अगेन्स्ट टावर्स एंड नेटवर्क, बट भुरग्यांक कितें सेफ्टी आहा बिकॉज ऑफ रेडिएशन हें पयलीं जाण जावपाचें आशिल्लें. आनी हेंच म्हाका दिसता हें आमगेलें हे वाठारान म्हणे सगळ्यांक पचत दिसता. हांव एकू माध्यमान सांगूंक सोदतां की पयलीं कितें जालें तें म्हाका लागना, केप्यांक जाय तशें आपणागे मनमानी करपाक मेळपाना. हें लोकां जाय त्यो वस्तू जावपा दिवं. पीपल शूड, गव्हर्मेंट ओ एनी वन शुडंट टेक ग्रांटेड, केपेकारांक ग्रांटेड घेवपा जायना आनी आपणा जाय तशें करून आनी कोणा तकलेर थापपा जायना. इंचारपाक हांव आमदार आहा, हांव सेक्शना इंचारपाक आनी कितें व्यू जाय ते घेवपाक, दुसऱ्यान आमकां टर्म्स एंड कंडिशन डिक्टेट करपा जायनाय. आनी हांव इतलें सांगता हिंगा न्हू आतां काजू वाड्यार हांव स्वता ऑलमोस्ट 14-15 लाख दिवन हांव शाळा बांदता. आतां इंचालां आयडियाक आनी डेप्युटी डायरेक्टराक तुमी थिंग चोयल्लें काय म्हूण स्कॉल हांव ना तें बारके शेडींग एशें गोट्यां भुरगीं शिकताले. आतां हांवें ऑलमोस्ट 14-15 लाख म्हूण हांवें स्कॉल बांदला थंय आनी एक 15-20 दिसां रेडी जातली. आतां थिंगा आतां हे इश्यू लागून आमगे घरा कडेन हांव थिंग 4-4.5 लाख म्हूण आतां हांव थिंग शेड घाता. हें कोण करपा जालें? आय एम नॉट ब्लेमींग, हांव म्हाका स्वता चीफ मिनिस्टर ब्लेम कोना की जेन्ना वस्तू हांवें सांगल्यो ती स्कॉलां रेडी जालीं, हायस्कूल रेडी जालें. आय थँक द चीफ मिनिस्टर फॉर डुईंग दॅट. बट सगलें हें बाबा मिनिस्टरा मुखार हाडपाक हे डिपार्टमेंटान काम करून तांकां सांगपा जाय न्हू. जेन्ना सांगो तरी मुखार पावत न्हू तें. जेन्ना हेच सांगना एडीआय हो डेप्युटी डायरेक्टर कोण सांगनाय जाल्यार तांकां कळटो कितें करून. हें पर्सनल इंट्रस्ट घालपा आतां एक जागो दाखयताले तें दाखयता हाटल्यान चोयलें दिसती पडा सी द स्टेट ऑफ दॅट डो. हें आमगे दुसरे शारान चलतालें म्हणजे हे लोकां सारको कचरो कोताय. अरे हे नीज गोंयकार आमगेले हें गोंय सांबाळा, हें सगलें रानां शेतां म्हणटा हें सांबाळो म्हूण आज आम हें बरें भोगताय आनी हेंकां तुमी कचरो कोताय. हे मूळ गोंयकार आमगेले हेंकां सांबाळपा जायना. हांव तुका सांगता हे वाठारांतल्या बारशें खोला जावं मोरपिला हे भुरगे बरें शिकलोले, स्पोर्ट्सां पयले आसताय ते, हेंकां इन्फ्रास्ट्रक्चर ना बट बरें मॅडल चड ते घेताय आनी हेंकां आमी हाडी घालप. हे समज आज मिटींग घेतली, आज घेता तुम्ही मिटींग? आज मिटींग घेतलो. मिटींग घेवन आमी येयले पेरंट्सांनी एखादी आमची भुरगीं आमी धाडना अशें. धाडना म्हणल्यार तुमी धाडपाना? धाडपाना बरें अशें. आतां भुरगीं थंय परत ती शाळा सोडून हांगा येयली, परत ते हांवें वचपाना दुसरे कडेन करपा आमी ते वचपाना, भुरग्यां सोमती धाडपाना आमी. म्हणजे थंय भुरग्यांक तुमी धाडपाना, हांगा सारकें करता म्हणल्यार तुमी घरा कडेन शिकयतले? हय शिकयतले, त्या पेरंट्सा कडेन आहा न्हू, घरा कडेन शिकयतले बी, ऑनलायन करतले बी, हे करतले. ओके, म्हणून पेरंट्सान जर सांगलें आमी ऑनलायन शिकयता म्हणल्यार तुमी ऑनलायन शिकयता? हय ते तेंचे कडेन आहा बाबरे म्हागे भुरगीं हांव ऑनलायन शिकयता, हे तेंचे कडेन आहा ते. The time being, two sites were proposed for immediate, shifting of the children for the conduct of the school. This is site number 1, which I am of the opinion that in the long run this might be helpful. There was another site that was proposed, still very smaller, but absolutely not conducive to shifting our children, because safety and security of the children will be one problem. And secondly, we need, there is no toilet, in fact not a single toilet, and it's a mandatory requirement at the national level. We have, in fact, the Directorate of Education has made a submission in the Supreme Court that we have not a single government primary school that does not have a single boys toilet or girls toilet. Every school has a separate girls and a boys toilet. So this will be violative of that requirement. So we
definitely cannot propose shifting of our children. So our suggestion is, we have spoken to the SMC chairperson and we have convinced him to convince the other parents that till such time alternate suitable premises are not made ready, our humble request is that the children should be continuing over there. And the Department of Education, along with the teachers who are here, we have 2 teachers full time who are here. They will absolutely take care, about the safety requirements of the children. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, समरिता खणगावकार आणि भक्तिपय बाळगी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. 5 जून हो दीस वर्सुकी संवसारीक पर्यावरण दीस म्हूण मनयतात. पर्यावरणाची राखण करप ही दर एकल्याची जापसालदारकी. संवसारीक पर्यावरण दीस पर्यावरणाची जागृताय आनी सांबाळ करपाक प्रोत्साहन दिता. मारुया एक नदर गोंयभर मनयिल्ल्या संवसारीक पर्यावरण दिसाच्या कांय उर्बेभरीत खिणांचेर. On this Environment Day, let us pledge to say no to plastic. एक पेड आमची ही संकल्पना जी आसा त्या एक पेड माँ के नाम म्हणून आयज देशाचे प्रधानमंत्री जो आयज मोहीम चालू केल्या. आमी गोंय राज्यात आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान 5 लाख झाडां रोवपाची आमी केल्या. प्रत्येक रेंजान आनी प्रत्येक कडेन आमी नोडल ऑफिसर नेमल्या, म्हणजे ते योग्य तरेन तांकां आयज सांबाळून घेवंक जाय. बेश्टें झाड लावलें म्हणून जावचें ना. पर्यावरण आनी आयज आईक आमी कशें मानता त्या तरेन आमी ह्या वृक्षाक हेजो संबंध कितें, हेजें म्हत्व कितें, हेजें एनवायरमेंट आनी त्याच बरोबर आयज पर्यावरणाक कितें आमी म्हत्व दिवंक जाय. आईक आमी कशें म्हत्व दिता त्याच तरेन आमी त्या वृक्षाक वेगळ्या तरेन आमी म्हत्व दिल्यार आमकां वेगळे गोश्टी आमी करूंक शकता. आमी इवन अंगणवाडीन आयज आमी मोहीम चलोवपाचें आमी केल्लें आसा. प्रत्येक हॉस्पिटलान डॉक्टर्सांक सांगलेलें आसा एक दीस तुमी करून सगळ्यांनीच आमी फुडें वचपाची गरज आसा. आनी हें फुडें वचपाची गरज जी आसा ते जास्तीत जास्त लोकांनी आयज जे आसा जे गव्हर्मेंट जॉब आसा जे काम करता आनी कितें करतात तेणी आपल्या भुरग्यांक जास्तीत जास्त शिकोवपाचें हें मोदीचें धोरण आसा. त्या मोदीचें धोरण जें आसा आमच्या देशाचे प्रायम मिनिस्टर की आमच्या देशाचे भुरगीं शिकची आनी वेगवेगळे जातीची पासून आसतात तशें हे ना. आमी सगळे मनीस आनी सगळे तशें आमच्या देशाक वयर काडपाक हातभार ते लायतात. सगळे लोक आमच्या देशाचे लोक सगळे खंयच्या जाती धर्माचे आसूं देश वयर काडपाक सगळे हातभार लागतात. आनी या वर्साचो पर्यावरण दिसाचो विशय आसा प्लास्टीक पोल्युशन, म्हणजे प्लास्टीक पोल्युशन. ह्या गंभीर समस्येन आमच्या दर्या, जमीन, आपले जीवन सगळे प्रभावित केले आसा. आयज एनवायरमेंट डेचो हॅपी एनवायरमेंट डे म्हणपाक सांगता पयलो गोंयकारांक सगळ्यांक. आनी ही ज्यो आमची गोवा आहा ती आयज दिसाक इज अ व्हेरी प्रॉमनंट एक्सपेक्ट ऑफ एनवायरमेंट डे. कित्याक आमचे गोवा ही सुबीत गोंया म्हणटा आमी. कित्याक आमच्या गोंयान जायती झाडां पाडां आहाय, प्लस जायती आमची मेडिसिनल प्लांट्स आहाय, आमचे दोर्या आहा. इकोसिस्टम इज अ व्हेरी हेल्थी इकोसिस्टम आमचो गोवाचो. वी विल गो अप टील MES जंक्शन. खंय खंय पॉटहोल्स आहा पळय लोकांक कळपाक जाय की बाबा हांगा पॉटहोल आसा. कित्याक पॉटहोल अशें आसा काय कोणाक दिश्टी पडना. ताका तेंच्या अवेरनेसाक लागून एंड फॉर देम टू बी नोन एंड फॉर देम टू बी अलर्ट वी विल जस्ट बी प्लांटिंग saplings there so that people know that there is a pothole there for safety.
गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. मंगळारा अनपेक्षित पावसा उपरांत बुधवारा हवामान नितळ जाले. फक्त कांय प्रमाणात पावस पडलो. सप्तकाच्या उरिल्ल्या काळात तुलमानक हवामानाचो अदमास मेळटा. नितळ मळब आनी हलको ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. मंगळारा सांजवेळा गोंयांत उटंगराचो पावस आनी वादळी वारे आयिल्ल्यान गोंयांत परिणाम जालो. पावसाक लागून तापमान बेगीन उणें जालें आनी थंडसाण पातळ्ळी. पूण पावसा उपरांत सुकी परिस्थिती जाणवतली. मंगळारा गोंयांत पावसा सयत खर वारे. बुधवारा पावसान लायली शिरशिरी. नितळ मळबाचो अदमास. उटंगराच्या पावसाची ना शक्यताय. तापमान 32 ते 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोगासो.